आमकां थंय आफोना म्युनिसिपालिटीक आफोना कोणाकूच आफोना इन्वायट करता थंयसर येवचो कित्याक थंयसर जे पर्यंत ते येयना पळयना ते पर्यंत तांकां कळपाना फॅक्च्युअल कितें आसा तें हांव मागता ताणें हावजान म्हाका एश्युरन्स दिवचे एलोंग विथ वेस्ट मॅनेजमेंट एमएमसीचे सगळ्यांचे परत एक इन्स्पेक्शन जावचें आनी थंयसरले रियलिटी कितें आसा तें तेंच्या नजरेन हाडून दिता Speaker sir, I assure the honourable member, I personally will come with the MD and I will call both the honourable members to be present when I come. Yes. I got lot of complaint from our locals. Waste dump जो आसा is not been cleared and थंयसर continuously for last 3-4 months continuously there used to be fire and smoke. तेजून उजो लागतालो आनी सगळो आख्खो स्मोक which was to spread in the entire constituency. जे सड्याकारांक खूब त्रास जाले तेन्ना I called for a inspection along with the chief officer, then Goa Waste Management Corporation, the contractor also of that camp industries, and myself, and we were all present, and staff of MMC. Speaker sir, जेन्ना आमी थंयसर inspection केलें जाल्यार ते inspection and we were really shocked to see all the waste आसा तसो थंयसर तो सगळें आसा. The so-called inert waste, black filled with appears to be mixed with RDF components such as plastic, rubber bottles and other plastic material. The level wasted was seen covered with main speaker sir मंत्र्याक सांगपाक सोदता जे तेंच्यांनी थंयसर हे केलेलें आसा घातलेलें आसा थंयसर तेजे वयर सगळी आख्खी मातयेन फील केल्लेलें आसा फूल माती घातलेली आसा ते घालूंकूच शकना मातये पोवना तो सगळो इनट आनी बाकीचे हे RDF आसा तो सगळो भितर घातला आनी तेजे वयर माती घातल्या कशें कितें कांयच जावना अशें दाखोवपाक आनी तेजी हायट जी येयलेली आसा पळय ती 25 मिटर्साची येयलेली आसा स्पिकर सर आनी तेजी जी थंयसर एक MMTC बिल्डींग आसा ती MMTC बिल्डिंगेचे लेवलाच्या पेक्षा 7-8 मिटर वयर येयल्ली आसा ती बिल्डींग पुरावलेली आसा आनी एरेबियन सीयान आख्खो तो कचरो आसा तो आख्खो जो आसा तो एरेबियन सीयान वयपाक लागलो आसा स्पिकर सर आय हॅव अ सायट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट 2 सायट इन्स्पेक्शनाचो म्हाजे कडेन रिपोर्ट आसा जो खरेंच तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदता जेन्ना हांवें केलेले एक आमचो MMCचो रिपोर्ट आसा आनी एक आमचो गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटचो रिपोर्ट त्या बेजाचे तुझे रिपोर्ट सगळे आसा उत्तर आसा त्या बेजाचे तुझे प्रश्न कितें तुमकां अपेक्षित कितें आसा रिपोर्टाचेर सांगतात जे आमचे MMCचो रिपोर्ट आसा तेंच्यांनी सगळे थंयसर कितें कितें इलिगलिटीज जाला ते मेन्शन केले आसा बट जेन्ना वेस्ट मॅनेजमेंटाचो रिपोर्ट आसा तेजेर कांयच मेन्शन केलेलें ना हांव फक्त इतलेंच विचारपाक सोदता कित्याक भितर कितें जाता इतलो इंट्रस्टिंग जाला गोवा वेस्ट कॉर्पोरेशन कंडक्टेड अनदर सायट इन्स्पेक्शन पर हो रिपोर्ट जालो स्पिकर सर परत तेंच्यांनी आनी एक सायट इन्स्पेक्शन केलो दॅट वॉज बीन कंडक्टेड ऑन 6 म्हळ्यार जुनाच्या 6 तारखेक 2023 एलोंग विथ द कॉन्ट्रॅक्टर आतां आमी थंयसर लोकल MLA आसा आमकां थंय आफोना म्युनिसिपालिटीक आफोना कोणाकूच आफोना थंयसर तुमचो प्रश्न तेंच्यांनी केले सर आनी तेजे भितर तेंच्यांनी आतां मान्य केलेलें आसा गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचो रिपोर्ट आसा म्हाजे कडेन गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचो रिपोर्ट आसा तेंच्यांनी संकल्प बामणकर तुमचा स्पेसिफिक प्रश्न कितें तो विचारा न्ही तुम्ही देर इज प्रश्न विचार तुमचो तो विचारता स्पिकर सर RDF थंयसर आसा म्हणून तेंच्यांनी हो रिपोर्ट तुमकां मंत्र्या कडच्यान कितें उत्तराची अपेक्षा आसा स्पिकर सर was that prior approval NOC from the Goa State Pollution Control Board and TCP department संकल्प बामणकर एक मिनिट मुख्यमंत्री उलयतात MLAचे जे म्हणणे आहा पळय न्ही ती ट्रिटेड वेस्ट एक्चुअली जे लँडफील करपाचो उरलेले पळय न्ही वेस्ट ट्रीट केल्या उपरांत जे लँडफील करपाक जाय आशिल्लें तें थंय उरलां हांव ना म्हणना ओके इट इज नॉट म्हणजे RDF जो भितरलो बाकीचो इनर्ट उरूंक ना ट्रीट केल्लो वेस्ट जो आहा पळय तो लँडफिलाक घालपाक जाय आशिल्लो तो थंय उरला हांव जाय जाल्यार आमचे मिनिस्टर आनी वचून परत एकदां आमचो लेविन्सन वचून पर्सनली पळयतलो आनी जर तो काडपाक जाय आसा स्पिकर सर जाल्यार थंयसर काडून खंय तरी लँडफिलाक घालपाक जाय पळय न्ही थंय आमी लँडफील घालपाक लायता Speaker sir, as I had told the honourable member earlier also, that we have seen that there was some mud was filled and inside that some RDF was seen. So we will see to it whether the contractor basically has done his job or he has not done his job. His amount is still pending. So he will have to do this basically till then the money will not be cleared as far as this thing is concerned. And as far as you are saying that still waste, your MMC is still dumping actually waste there, even after we clearing back again. And you all were supposed to build a wall. MMC was supposed to actually construct a returning wall towards the Arabian Sea, which has still not been completed by MMC. Speaker, sir,
एज पर द लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन हो म्हाजो रिपोर्ट न्हू गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचो एज मेन्शन इन द लेटर डेटेड 14/7 जुलयाचो 14 जुलय 2023 बाय गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन टू द कॉन्ट्रॅक्टर कॅम इंडस्ट्रीचे कॉन्ट्रॅक्टर तांच्यांनी बरयला देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्रॅक एट द टॉप ऑफ द इनट अँड कंपोस्ट लेवल हॉल टुवर्ड्स द एरेबियन सी फॉर्म बाय द कोरिजन ड्यू टू मनसून स्पीकर सर हे फोटोग्राफ गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाक कॉन्ट्रॅक्टराक बरयलेले आसा कित्याक तांच्यांनी ते वयर घातले फील तेजे भितर सगळी चिरो पडलेली आसा क्रॅक पडलेले आसा हो केन्ना सकयल पडलो ना डायरेक्ट एरेबियन सियान हो सगळो वेस्ट वयपाचो आसा इट इज अ सिरियस मॅटर जे आमी आसा आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर 10 करोड 10 crores 56,43,870 रुपीज घेतला आनी सुशेगाद आसा आनी तो लेटर बरयता गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट आपलें काम कंप्लीट जाला दर तुमकां आनी आपल्या कडसून काम करून घेवंक जाय जाल्यार तो म्हणटा एक्स्ट्रा पेमेंट कर म्हणून सो स्पीकर सर म्हाका आय एम सरप्रायज इतले ताका पेमेंट करून तो काम कंप्लीट करूना आनी तरी पासून ताका तुमी सर्टिफिकेट दिता वर्क ऑर्डर कंप्लीट जाला म्हणून ताका फूल एंटायर पेमेंट करता स्पीकर सर ही खरेंच हेजेर भितर खंयसर तरी लक्ष घालपाची गरज आसा मंत्री बाब तुमकां Speaker, sir, as I have told the honorable संघार मुलगा बसून घ्या. as I have told the honorable member, that the contractor basically has given, I understand that he has given, that he has completed the work. But still we feel that some of the work, basically he has just covered it with mud and some stones. That RDF is still been seen, actually last, when our MD went for inspection. We will see basically that he clears all this and only then the final payment will be done. It will be onus on the contractor basically to see that this thing will be cleared. I assure the honorable member soon after monsoon that म्हाका इतलेच रिक्वेस्ट आसा मंत्र्या कडेन कित्याक म्हाका खूब वायट दिसलें जेन्ना तेंचे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचे थंयसर इन्स्पेक्शनाक गेले आमकां इन्फॉर्म सुद्दां करूना आमकां सांगनासतना हो रिपोर्ट घेतलेलो आसा हांव मागता कित्याक परत इन्स्पेक्शन जावचें थंयसर हांव मागता आमच्या मंत्र्याकूय हांव इन्वायट करता थंयसर येवचो कित्याक थंयसर जे पर्यंत ते येयना पळयना ते पर्यंत तांकां कळपाना फॅक्च्युअल कितें आसा तें हांव मागता ताणें हावजान म्हाका एश्युरन्स दिवचें एलॉंग विथ वेस्ट मॅनेजमेंट एमएमसीचे सगळ्यांचे परत एक इन्स्पेक्शन जावचें आनी थंयसरले रियलिटी कितें आसा तें तेंच्या नजरेन हाडून दिता स्पीकर Speaker, sir, I assure the honorable member, I personally will come with the MD and I will call both the honorable members to be present when I come. Yes. थँक्यू Start question number 3.